जाल्ल्यामदी कैलास मानसरोवराक वचपी 300 भारतीय नागरिकांचो आस्पाव आसा। या घडणुके उपरांत सोद आनी बचाव कार्य सुरू आसा। नेपाळांतल्या दुर्दैवी घडणुकेक मरण आयिल्ल्यांक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान श्रद्धांजली ओंपली। हे संबंधी आमी केंद्राकडेन संपर्कात आसात, थंय कांय भारतीय नागरिक आसात अशें कळटा। आतां मेरेन खंयचोच गोंयकार थंय आशिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। भाजपा सरकारान मंत्रिमंडळात धर्मांतरा आड विधेयकाक मान्यताय दिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आनी दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान खर विरोध केला। हो सरकार धर्मांचें राजकारण करून धर्मा भितर फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप विरोधकांनी केला। मजगतीं ह्या विधेयका संबंधी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतले अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें। वेर्ली मतदारसंघात आप आनी काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा। केपें अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यार आपूण वेर्लींतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें एल्टनान सांगिल्ल्यान जर्सन गोमसान काँग्रेस पक्षाची टिका केली। युती फनाचेर जायना, ती सामकार बसून बसका घेवन ताचेर उलोवपाची गरज आसता। ह्या आपान केल्ल्या आरोपाचेर जाप दितना एल्टनान हांगा काँग्रेसीचो आमदार आसा हें आप विसरलो काय? मजगतीं आतिशी कडेन उक्ती भासाभास करपाक हांव तयार आसां अशें आव्हान एल्टनान केलां। गोंयांत शिक्षकांची वाडत आशिल्ले प्रश्न आनी उण्या पगाराचो प्रश्न परतून मुखार आयला। जीपीसीसीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी 6 सप्टेंबराक पणजेच्या टावन हॉल संमेलन आयोजीत करून प्राथमीक शिक्षकांची कागाळी आयकुपाक घोशणा केल्या। योग्य पगार आनी तांकां गोंय शिक्षण नेमांत आस्पाव करपाची मागणी केल्या। गोंयची जमीन आनी अस्मितायेची राखण करपा खातीर काँग्रेसीन गोंय विकपाक दिवचें ना, भाजपाक जिखपाक दिवचें ना ह्या अभियानाची घोशणा केली। दर एका नागरिकाक निशेध करपाचो अधिकार आसा अशें सांगून गोंयकारांनी ह्या मोहिमेंत व्हडा संख्येन एकठांय येवचें अशें आवाहन युरीन केलां। तशेंच 2027त काँग्रेसीच्या 7 आमदारां सयत युतींतले 27 आमदार वेंचून हाडटले असो विश्वास युरीन उक्तायला। दर्याकडले नाते पिरायेन न्हय तर जिद्दीन जिवी उरता। कोलवा दर्यादेगेर 75 वर्सांचो इनासियोन आयज लेगीत पारंपारीक नुस्तेमारीचें दायज तिकोवन दवरला। फक्त 18 वर्सां पिरायेचेर ताणें सुरू केल्लो खारें नुस्तें सुकोवपाचो वेवसाय आयज लेगीत चालूच आसा। ह्या प्रवासांत दर्या हो ताचो खरो साथीदार आनी हीच कश्टाची काणी। पळोवया इनासियोचो हो दर्या नुस्तेकार सुकोवन विकपा मेरेनचो प्रवास ह्या व्हिडिओंतल्यान। विकसीत भारताचें सपन पुराय करपाक बायलांचो आनी शेतकारांचो व्हड योगदान म्हत्वाचो आसा। गोंयांतल्या बायलांक आप मजत गटा खात्यांतल्यान सुमार 468 कोटी रुपया रीण मेळ्ळा। गोंयांत 2 क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन तयार जालात। ह्या क्लस्टरांचें काम फुडल्या पिळग्या खातीर आदर्श थारतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। 2014च्या पयलीं आप मजत गटाक इतलें रीण मेळप शक्य नाशिल्लें, पूण 2014 उपरांत बँकांनी नरेंद्र मोदीच्या गॅरंटीचेर ह्या गटाक रीण दिवपाक सुरवात केली। राज्य वेंचणूक आयोगान येवपी विधानसभा वेंचणुके आदीं नगरपालिका वेंचणूक घेवची अशी मागणी सुरू जाल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत नगरपालिका वेंचणुके संबंधी राजकीय वावराक गती मेळ्ळा। मजगतीं बार्देस आनी उत्तरेंतले चडशे अधिकृत कामां खातीर म्हापशा येवचें पडटा। सध्या म्हापशा कामां कमी आनी ब्लेम गेम चड पळोवपाक मेळटा। पालिकेंत नगरसेवक बरे आसपाक जाय जे लोकांचे पॅनल आसतले अशें म्हणीत आमदार आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतलो अशी माहिती आमदार मायकल लोबोन केली। कुमुदिनी नायक हिणें राजीनामो दिल्ल्यान मेणकुरे दुमासे पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल रिती जाल्ली। सरपंच पदा खातीर संजना नायक हिणें एकूच अर्ज भरिल्लो। हो अर्ज ग्राह्य धरून बिरेस्तारा जाल्ल्या वेंचणुकेंत निर्वाचन अधिकाऱ्यान संजना नायक हांची बिनविरोध निवड जाहीर केली। बसकेक पंचायतीचे 5 पंच वांगडी हजर आशिल्ले। संजना नायक ही सद्याच्या पंचायत मंडळांतली 5वी सरपंच आसा। प्रॉपर्टी व्यवहारात फसवणूक आनी बनावट कागदपत्रांचो वापर केल्ल्याच्या आरोपा संबंधान अटक केल्ल्या तारक आरोलकराक पुलीस बंदखण आनी 2 दीस वाडयल्या। 19 ऑगस्टाक गुन्यांव फाट्यान ताका अटक केल्ली आनी ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत चल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं विद्यार्थ्यांक साद्या प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक जमलीं ना हाचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजाप उक्तायले. गोंयांत कितल्या वेळा राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली आनी गोंयाक कितली मेडल्स मेळ्ळी अशे प्रश्न विचारले. मात विद्यार्थ्यांक जाप खबर नाशिल्ल्यान पीई टिचरांक विचारले जाल्यार तांकांय जाप खबर नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंत उक्तायली. नुवेच्या काँग्रेस फुडारी ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केल्ल्या विधानाचो निशेध केलो. अशी विधानां करपाक एका आदवोगादाक सोबना अशें मत उक्तायलें. काँग्रेसीच्या कार्यालया खातीर कोणीच 4 कोटी रुपया दिवंक ना वा कोणेच बील भरूंक ना. पक्षाची बदनामी करपा खातीर राधारावान हे आरोप केल्यात अशें पॉ सिलोपोडोराचें म्हणणें. जबरदस्तीन हायस दाखोवन वा फटवणूक करून वा लग्नाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोवा बेकायदो धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक 2026 मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ह्या विधेयक आतां गोंय विधानसभेत मांडटले. जबरदस्तीन धर्मांतर जाला हे सिद्ध जाल्यार जल्मठेपेची तरतूद तशेंच 50,000 रुपयांचो दंड आनी 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची तरतूद आसा. ह्या विधेयकाक आमदार रेजिनाल्डान खर विरोध केला. गोंयांत जबरदस्तीन वा फटवणूक करून धर्मांतर जायना तशेंच कसलोच डेटा उपलब्ध ना अशें रेजनाचें म्हणणें. जुवारीनगर कुठ्ठाळेच्या वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. थळाव्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करून लेगीत रस्तो दुरुस्त जावं ना. काँग्रेसीच्या महेश नादारान फुडाकार घेतलो आनी फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केला. RMC मिक्सराच्या आदारान फोंडकुलां भरपाक सुरू आसा. आमदार ZP वांगडी आनी पंचायत प्रतिनिधींनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप महेश नादारान केला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान जय गांव थंय हांव ह्या मोहिमे अंतर्गत जांबावलेच्या श्री दामोदर देवाचो आशीर्वाद घेवन सांगे मतदारसंघात भेट दिली. सगळ्या राजकीय पक्षांनी नव्या जिल्ह्याचेर चड भर दिवपाक जाय अशें विजयाचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार तांचे गोवा फॉरवर्डाचे ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गांवकार, युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्ता आनी हेर थळावे वावुरपी हजर आशिल्ले. ह्या भेटी वेळार थळावे विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. अमेरिकेन 3 संस्थाआड दहशतवाद विरोधी निर्बंध लागू केल्यात. हिंसक डाव्या विचारसरणीच्या गटाक आनी पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांक समर्थन केल्ल्याचो ह्या संस्थांचेर आरोप केला. इटली, ब्रिटन आनी हेर देशांतल्या संस्थांचो ह्या कारवायेंत समावेश आसा. कांद्याच्या पुरवठ्याक सरकारान मोठो लॉजिस्टीक पुश दिला. ह्या आर्थीक वर्सांतली पयली कांदा एक्सप्रेस नाशिकांतल्यान दिल्लीक रवाना जाला. सरकारी केंद्र आनी मोबायल व्हॅना वरवीं कांदो 35 रुपया किलो दरान विकलो वतलो अशें कळटा. नेपाळ तिबेट शिमेलागसर हिम न्हंयत आयिल्ल्या हुंवारांत 163 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 750 जाण अजून बेपत्तो आसात. बेपत्तो जाल्ल्या मदीं कैलास मानसरोवराक वचपी 133 भारतीय नागरिकांचो आस्पाव आसा. हे घडणुके उपरांत सोद आनी बचाव कार्य सुरू आसा. मजगतीं नेपाळांत बेपत्तो जाल्ल्या वा संपर्क जायना अशा खंयच्याच मनशाची म्हायती दिवपाचें आवाहन प्रशासनान केलां.
देशात H1N1 केसीत हंगाम वाढ जावपाक लागल्या. या पार्श्वभूमीचेर इंडियन मेडिकल असोसिएशनान सार्वजनिक आरोग्य सल्लो जारी केला. बहुतेक संसर्ग सौम्य आणि आपोआप बरे जातात, पण स्वतःची काळजी घेवची, स्वतःहून औषधां घेवची न्हय आणि गंभीर लक्षणां दिसल्यार तातडीची वैद्यकीय मजत घेवची असोय सल्लो दिला. आग्रात भेसळखोरी आड खाद्य विभागान मोठी कारवाई केली. मध्य प्रदेशांतल्यान येत आशिल्ल्या टँकरांतले तब्बल 7,000 लिटर दूध जमनीर वतून नष्ट केले. फतेहाबादात 145 किलो खोइन नष्ट करून 52 किलो संशयित वनस्पती सीज केली आणि मिठायांचे 16 नमुने तपासणीक धाडला अशें कळटा. नेपाळात पुरान जाल्ल्या विनाशाच्या पार्श्वभूमीचेर भारतान मदतीचो हात मुखार केला. भारतान C-130 विमानान 10 टन HADR मदत सामुग्री नेपाळाक धाडली. या सामुग्रीत तात्पुरते निवारे, ब्लँकेट्स, हायजीन किट्स, सोलर लॅम्प्स आणि गरजेची औषधां आसात. केरळाचे नाव आता अधिकृतपणान केरळम झाला. केंद्रीय गृह मंत्रालयान या संदर्भात अधिसूचना जारी केल्या असून 25 ऑगस्ट सावन बदल लागू झाला. लोकसभेन 11 ऑगस्टाक आणि राज्यसभेन 12 ऑगस्टाक विधेयक मंजूर केल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां मंजुरी दिली. नेपाळांतल्यान आयिल्ल्या पुराच्या उदकान बिहारात हाय अलर्ट जारी केला. गडक नदीचे उदक गडक बॅरेज मेरेन पावल्ल्यान उदकाचो प्रवाह नियंत्रीत दवरपा खातीर सकाळी 36 गेटी उगडली. बुधवारा राती 11 मेरेन सुमार 1,50,000 क्युसेक्स उदक सोडले गेले. बेंगळुरूच्या केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर CISF जवानांनी संशयिक प्रवाशाक आडयला. दुबयच्यान आयिल्ल्या एका प्रवाशाच्या तोंडात लिपयल्ले 2 भांगराच्यो कॅप्सुला मेळ्ळ्यो. या कॅप्सुलांचें वजन सुमार 82 ग्राम आशिल्ले आणि प्रवासी गाझियाबादेक वचपाचो आशिल्लो अशें कळटा. पुलिसांनी ताचो सोद घेवन फुडलो तपास सुरू दवरला. शाळेच्या गणवेशा बरोबर हिजाब घालपाची परवानगी मागपी मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयान भायर आयली. या निर्णयाचेर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी हांणी नाराजी व्यक्त केली. आमचो धर्म आसा आनी आमच्या खातीर कितें सारकें आसा तें आमीच ठरयतले अशें ओवेसीचें म्हणणें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.